वर्ष 2019-20चे बजेट मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान निकतेंच मांडलां. वर्सा प्रमाण चालू अर्थीक वर्साचोय प्लान 40% वयर चालीक लागपाची शक्यताय ना. तरी 10% वाडोवन 21,000 कोटींचे बजेट. मात मांडटनाच 2,792 कोटी बजेटांतल्यान गायब. ना रीण ना येणावळ. खरें बजेट 18,264 कोटींचे. मात ह्या बजेटान फाटल्या अर्थीक वर्साची परिस्थिती एक्सपोज केल्या. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दुयेंत आशिल्लो तेन्ना सरकार आनी राज्य कशें चलिल्लें ताचें भयानक चित्र. मायनिंग बंदी उपरांत वर्स 2014-15 सावन सरकाराचेर आत्र्या पयऱ्यान रिझर्व्ह बँकेचे उदारीन पगार घालपाची पाळी येवंक लागली. वर्स 2014-15 म्हयन्याक सादारण 90 कोटीची उदारी वर्स 2018-19 म्हयन्याक 205 कोटींचेर पावली. म्हयन्याक सरकारी स्टाफाच्या फक्त पगाराक वता 248 कोटी. म्हणजे प्रत्येक म्हयन्याक सादारण 80% पगार त्या वर्सा RBIचे उदारीन घाला. वर्साक हरशी 500 ते 1000 कोटी वाडटाली ती राज्याची येणावळ 2018-19 वाडल्या फक्त 155 कोटी. टार्गेट आशिल्ले 15% वाडीचे, वाडली फक्त 1.5-2%च. मात रिणां आनी पब्लीक अकावंटाची भौशीक उदारी हिस्पा भायर वाडली. वर्साक 1200 ते 1,500 कोटी वाडटाली ती उदारी 2,650 कोटी घस्स करून वाडली. म्हणजे येणावळ वाडली 1.5-2%, जाल्यार उदारी 18%. तर कितली वर्सांच जाली अर्द्या वयर चालीक लागना. मायनिंग बंद जायत सावन हीच गत. येणावळीचो तेंको नाशिल्ल्यान सरकार 2,500 कोटी वयर रीण घेवंक शकना. आनी फुगोवन दाखयल्लो 4,000 ते 5,000 कोटीचो प्लान वर्स सोंपता म्हणल्यार अर्द्या मायज गुट लावन दवरता. चालू अर्थीक वर्सा आतां मेरेनचे विधानसभेत आयिल्ले आंकडे पळयल्यार प्लान 40% वयर वचपाचो ना. आयचे घडयेक वर्सुकी रिणां आनी पब्लीक अकावंटाची उदारी जमेक धरल्यार आदल्या रिणाचे जुरूच भरूंक वर्साक 1,500 कोटी वतात. म्हणजे 13 ते 15% येणावळ रिणावयलें जूर भरूंक चल्ली. त्या शिवाय नव्या वर्सा घेतिल्ल्या नव्या रिणांतले 40% रीण आदल्या रिणाचो प्रिन्सिपल भरूंक चल्लें. उरिल्ल्या 60%तले सादारण 15% येणावळ खर्चाचेर आनी प्लान चालीक लावंक रीण उरता फक्त 40 ते 45%. म्हूण प्लानाची ही दशा. ही जाली वर्साची परिस्थिती. आतां दर म्हयन्याक सरकाराची परिस्थिती कितें जाता तें पळयात. सरकार चलता तें अशें. म्हयन्याक सादारण 825 कोटी येणावळ. पगार, दिसवडो, पेन्शन, ग्रॅच्युटी, शिक्षकांच्या पगाराक ग्रांट एड सगळे मेळून 500 कोटी म्हणल्यार 61% येणावळ धपक्याक चल्ली. रिणाचे जूर भरूंक 150 कोटी. स्किमीचेर 70 कोटी. सबसिडीचेर 25 कोटी. ऑफिसाचो खर्च 15 कोटी. आनी नित्याचे सामान पुरवणेक 150 कोटी. येणावळ म्हयन्याची 825 कोटी आनी कमीत कमी नित्याचो खर्च पावता 850 कोटींचेर. म्हणजे लोकांच्यो स्किमी, सबसिडी, कंत्रादावयल्या वा दिसवड्याच्या कामगाराचो पयसो आडावन दवरल्या शिवाय मेंटेनन्स वा कामां जावपाची ना. गेल्ली फायल फायनान्सांतल्यान परत येता म्हूण आमदार मंत्री बोळा मारतात ते हाकाच लागून. दुधकार, उसकार, शेत भाटकार सबसिडी आधारभूत मोल मेळना म्हूण बोळा मारतात ते हाकाच लागून. रानवटी जनावरांनी शेता भाटांनी पिकावळ काबार केल्यार शेतकाराक लुकसाण भरपाय मेळना ती हाकाच लागून. अवेळी पावसान शेतां भाटां काबार जाली तरी शेत भाटकाराच्या हातार म्हयन्याचे म्हयने लुकसाण भरपाय पडना ती हाकाच लागून. रस्त्यावेली फोंडकुलां पुरवना हाकाच लागून. आनी स्किमी पेन्शनाचे पयशे आडकतात हाकाच लागून. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.